गोंयांत अनुसूचित जमातींक आरक्षण मेळप अशक्य आसा अशें विधान केंद्रीय समाजीक न्याय मंत्री आनी आरपीआयचो फुडारी रामदास आठवले हांणी केलां। गोंयांत आयिल्ले कडेन आठवलेन पत्रकार परिशद घेतली, तातूंत ते उलयले। आठवले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकांय मेळ्ळ्यात। गोंयांत फाटल्या तेंपा सावन अनुसूचित जमातींक म्हळ्यारूच एसटींक राजकीय आरक्षण दिवचें ही मागणी चर्चेंत आसा। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें 2027चे विधानसभा वेंचणुके मेरेन दितले अशें विधान केल्लें। मात आतां गोंयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळप शक्य ना। हे राजकीय आरक्षण मेळोवपा इतकी लोकसंख्या अनुसूचित जमाती कडेन ना अशें विधान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले हाणें केलां। तांच्या ह्या विधाना वेल्यान गोंयच्या एसटी समाजाक आरक्षण मेळटलें काय ना हो प्रश्न आतां परत उप्रासला। 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या टॉर्च रिलेचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जाले। 26 ऑक्टोबरा सावन सुरू जावपी राष्ट्रीय खेळां सर्तीं खातीर लागपी सगळ्यो साधन सुविधा पुराय जाल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। राष्ट्रीय खेळां सर्तींचो आदर्श घेवन गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत तरणाटे खेळगडे तयार जातले असो हावेस मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो। ह्या वेळार खेळां मंत्री गोविंद गावडे हाजीर आशिल्ले। गोंयांत पयलेच खेपे राष्ट्रीय खेळां सर्ती जातात। 26 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर ह्या काळांत ह्यो सर्ती जातल्यो। ह्या खेळां सर्तीक 2.5 लाख लोकांक थेट प्रत्यक्ष हाजेरी लावन हे खेळ पळोवपाक मेळटले। जाल्यार देशभरांतले 10,000 परस चड खेळगडे ह्या सर्तींत वांटो घेतले। सर्तीचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं जातले। आता म्हापशेच्यान एक धक्कादायक बातमी। मानसीक स्थिती सारकी नाशिल्ल्या एका चलयेचेर बलात्काराची दुर्दैवी घटना म्हापसा घडल्या। पोलिसांनी परप्रांतीय आरोपीक अटक केला। गोंयांत सध्या बलात्कार, खून, दरोडे, चोरयो सदच्योच जाल्यात। म्हापशा अशीच एक दुर्दैवी घडणूक घडल्या। मानसीक स्थिती सारकी नाशिल्ल्या एका 31 वर्साचे चलयेचेर बलात्काराची घडणूक घडल्या। या प्रकरणात म्हापशे पोलिसांनी आरोपी 21 वर्साच्या विजय काश्मीरी हाका अटक केलो। तो मूळ छत्तीसगडाचो। आरोपीन चलयेक पान मसाला दिता म्हूण सांगून व्हेले आनी उपरांत एका रुमान व्हरून ताचेर बलात्कार केलो। म्हापशे पुलिसांनी ह्या प्रकरणात आरोपीक धरपा खातीर वेगवेगळ्यो टिमी केल्ल्यो। आरोपीचेर दिव्यांग कायद्या खाला वेगवेगळी कलमां लायल्यात। सीमेपॉइंट मंगेशी हांगासर फासांत आडकून एका बिबट्याक दुर्दैवी मरण आयलें। ह्या बिबट्याचो फाटल्या कांय दिसां सावन मंगेशी आनी हेर वाठारांत वावर आशिल्लो म्हूण थळावे सांगतात। वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घटनाथळार वचून पंचनामो केलो। मंगळारा सकाळीं सीमेपॉइंट मंगेशी फासांत आडकून हे बिबट्याक मरण आयलें। फाटले कांय दीस हो बिबटो मंगेशी आनी वाठारांत धुमाकूळ घालतालो म्हूण थळावे सांगतात। ह्या बिबट्या वांगडा आनीकूय खंय 3 बिबटे आसात। ह्या बिबट्यांनी खुबशा पाडकांचेर हल्लो केला म्हूण थळावे सांगतात। ह्या रस्त्यान लोक मोठ्या प्रमाणात यो वच करतात। जर आनीकूय बिबटे थंय आसत जाल्यार राना खात्यान ते संबंदी जतनाय घेवची म्हूण सरपंच मागता। मांद्र्या वाठारांत एका वटेन उदका खातीर वळवळे जाल्यार दुसरे वटेन पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी। मांद्र्या वाठारांत जायते कडेन अश्यो उदकाच्यो पायपलायनी फुटल्यात। थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन हे विशीं कागाळ करून पसून कांयच उपेग ना। गोंयांत फकत गिमांतूच न्ही जाल्यार पावसान लेगीत उदकाचो उणाव आसता। मांद्र्या तर उदकाची सामकी कमी। एके वटेन अशें चित्र आसतना दुसरे वटेन मांद्रे पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी चालू आसा। मांद्र्या, आशवे, मोरजे, चर्ची कडेन तुये, खोणये, सावंतवाडो ह्या वाठारांत सध्या उदका खातीर लोकांचे हाल जाल्यात।
काकोलो मॉला कडेन वचपी रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्त्यार व्हडली व्हडली फोंडकुलां पडिल्ल्यान ह्या रस्त्याच्यान येरादारी करपी लोकांक गचके खावचे पडटात. इतलेंच न्हय तर ह्या रस्त्यार फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान खडी घातिल्ल्यान गाडयो चलयतल्यांक त्रास सोंसचो पडटा. देखून बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, मिझोरम आणि तेलंगण या 5 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकांची तारीख सोमारा जाहीर झाली. या 5 राज्यांच्या वेंचणुकेचे आबेळतूल 3 डिसेंबराक जातले. ही सर्त कोणाक फुटता ताचे कडेन पुराय देशाचे लक्ष लागून आसतले. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान दिल्लींत जाल्ले पत्रकार परिशदेन वेंचणुकांच्यो तारखो जाहीर केल्यो. मध्य प्रदेशांत 17 नोव्हेंबर, छत्तीसगडांत 7 आणि 17 नोव्हेंबर अशी 2 पावण्यांनी, राजस्थानात 23 नोव्हेंबर, मिझोरमात 7 नोव्हेंबर आणि तेलंगणात 30 नोव्हेंबराक मतदान जातले. या 5 राज्यांत 16 कोटी परस चड मतदार आसात. 679 जाग्यांचेर मतदान जातले. 60 लाख युवा मतदार पयलेच फावट मतदान करतले. मतदाना खातीर नोंदणी करप्यां मदीं बायलांचो आंकडो चड आसा. आदिवासी वाठारांत मतदान केंद्राची वेवस्था केल्या. ज्येष्ठ नागरिकांक वोट फ्रॉम होम करपाक मेळटले. सध्या वाडत आशिल्ले सायबर गुन्यांव लक्षांत घेवन केंद्रीय गृह मंत्रालयान व्हडलो निर्णय घेतला. भारत आता सायबर हल्ल्या आड झुजपाची तयारी करता. हे खातीर केंद्र सरकारान सायबर कमांडोचो पंगड स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. तातूंत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पुलीस दळांचे तशेंच केंद्रीय पुलीस संघटनाच्या कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव आसतलो. गृह मंत्रालयान पत्र बरोवन राज्य आणि केंद्रीय प्रदेशांनी सगळ्या पुलीस दळांमदल्या 10 योग्य सायबर कमांडो वेचून काडपाक सांगला. सायबर कमांडो पंगड हो पुलीस संघटनेचो भाग आसतलो. तातूंत IT सुरक्षा आनी डिजिटल फॉरेन्सिक मळार जाणकार आनी पात्रताय आशिल्ले कमांडो आसतले. राज्य, केंद्रशासित प्रदेश आनी केंद्रीय पुलीस संघटनांतल्यान घेतिल्ले प्रशिक्षीत पुलीस कर्मचारी आसतले. गोवा कोंकणी अकादेमीच्या ग्रंथालयान कोंकणी, मराठी, हिंदी, इंग्लीश पुस्तकांचो व्हडलो संग्रह आसा. सगळ्या वाचकांक संग्रहाचो लाव जावचो म्हूण ग्रंथालयान वाचकांक खातीर वांगडी पद दिवप सुरू केला. तेन्ना विद्यार्थ्यांनी, शिक्षकांनी आनी लेखकांनी ताचो लाव घेवचो अशी विनवणी अकादेमीन केल्या. ग्रंथालय वांगडी पद फॉर्म वेबसायटीचेर आनी ग्रंथालयांत उपलब्ध आसा. फॉर्म भरून अकादेमीच्या कार्यालयात दिवचे. वांगडा पासपोर्ट आकाराचे 2 फोटो, आधार कार्डाची प्रत आणि वांगडी पदा खातीर 200 रुपया फी फारीक करची. फॉर्म भरल्या उपरांत मेंबरशीप कार्ड अकादेमी तेच दिसा दितली. अकादेमीचे कार्यालय BSNL बिल्डिंग, 5वो माळो, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय हांगसर आसा. अधिक म्हायती खातीर अकादेमीच्या 7775891857 ह्या फोनाचेर संपर्क करचो अशें कळीत केलां. परदेशांत वचपाक विजा आनी पासपोर्ट ह्या दोगांयची गरज आसता. पूण कांय देश अशे आसात जंय भारतीय नागरिकांक फकत पासपोर्टाच्या मजतीन वचूंक मेळटा. तुमी फकत पासपोर्टाचे मजतीन ह्या देशांत पावपाक शकतात. विजा ऑन अरायव्हलाची सेवा घेवपाक शकता. जाणून घेयात त्या देशांची नांवां. तुमी 30 दिसां खातीर विजा बगर सेशेल्साक वचपाक शकता. तेच प्रमाण नेपाळाक, भूतानाक तशेंच हाँगकाँग, मॉन्सेराट, बार्बाडोस, डॉमिनिक, ग्रेनाड, हैती, एल साल्वाडोर, कतार, मॉरिशस, मालदीव, स्वालबार्ड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थायलंड, सेंट लुझियान, नियू बेटान, सार्बियान ह्या देशांनी भोंवतना खूब जतनाय घेवची पडटा. पयलीं विजा घेवपाची गरज नासली तरी विमानतळार पावतकच विजा घेवचो पडटा. हाचे वांगडाच विजा ऑन अरायव्हल मेळोवपा खातीर तुमकां विजा ऑन अरायव्हल फी भरची पडटा. तुमकां विजा मेळिल्ल्या दिसा प्रमाण तितले दीस तुमकां रावपाक मेळटा.
सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवलेन केल्ल्या स्टेटमेंटा उपरांत गोंयान वातावरण तापलां. राजकीय पावंड्याचेर खर प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. ते भायर एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी हाचो खर निषेध केला. हाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या. सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवलेन खरेपणी न्याय दिवपाक जाय आशिल्लो, पूण ताणें गोंयच्या एसटी समाजाचेर अन्याय केल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा. हाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी ताणें केल्या. आता गोयच्या मुळावे शाळांनी अक्षय पात्राचे मिड डे भुरग्यांक मेळटले. सगळी निकषां अंती अक्षय पात्रा संस्था पात्र थारिल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश जिंगाडेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले. गोयच्या शाळांनी मिड डे मिलाची पुरवण आता अक्षय पात्रा ही संस्था करतली. मिड डे मिला खातीरचे टेंडर प्रक्रियेंत अक्षय पात्रा, स्त्री शक्ती, घनश्याम सेवा समिती, केंद्रीय भंडार मुंबई आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स या 5 संस्थांनी वांटो घेतिल्लो. तातूंतल्या स्त्री शक्ती आणि अक्षय पात्रा मदीं पात्रताये खातीर रस्सिकेच आशिल्ली. निमणे कडेन अक्षय पात्रान बाजी मारली. गोंय येरादारी खात्या वतीन चालू आशिल्ल्या 12व्या रस्तो सुरक्षा सप्तका निमतान पणजेच्या येरादारी खात्यान पणजेच्या महाविद्यालयांनी येरादारी तशेंच रस्त्यांचेर जावपी अपघाता संदर्भांत जागृताय मोहीम राबयली. स्टॉप एक्सिडंट बिफोर दे स्टॉप यू ह्या संकल्पने वरवीं पणजेच्या येरादारी पुलिसांनी ही जागृताय मोहीम घडोवन हाडली. अपघातांक कारणीभूत थारपी गजालींचेर नियंत्रण हाडपा संदर्भांत ही जागृताय आशिल्ली. येरादारी बद्दल विद्यार्थ्यांक नेमांची म्हायती दिल्या उपरांत भुरग्यांक येरादारीच्या नेमांची कितली जाणविकाय आसा ह्या बद्दल विद्यार्थ्यांची ल्हानशी परीक्षा घेतली. येरादारीच्या नेमां बद्दल बरी जाण आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक येरादारी पुलिशेन इनामां भेटोवन तांची तोखणाय केली. महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांक येरादारीचे बरे मार्गदर्शन जाल्ल्या बद्दल विद्यार्थ्यांनी तशेंच शिक्षकांनी लेगीत येरादारी खात्याचे उपकार आटयले. धा ऑक्टोबर हो दीस संवसारीक मानसीक भलायकी दीस. ते निमतान गोंयभर विंगड विंगड वाठारांनी रॅली काडून तशेंच कार्यावळी आयोजीत करून हो दीस मनयलो. राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर स्टेडियमांचें काम 90% मेरेन पुराय जाल्या. उरिल्ले 10% काम 24 तारखे मेरेन पुराय जातले अशी माहिती गोंयचे मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांणी सांगले. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या फाटभुंयेर मंगळारा ताणें पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांच्या सयत फातोडेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाची पळोवणी केली. राष्ट्रीय खेळा सर्तींचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं जातले. देखून तांच्या सुरक्षे विशीं कितले टक्के काम पुराय जालां हाची ताणें पळोवणी केली.
हे मुखार पणजे शारांत येरादारी नेम खर जावपाचे आसात. हेल्मेट घालूंक नाशिल्ले दुचाकीचे ट्रिपल सीट वचपी सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ले आतां कोणूच तालावा पासून सुटचे नात. इमॅजिन पणजेन आपल्या सॉफ्टवेअराची व्याप्ती वाडोवन येरादारी नेमांचो तातूंत आस्पाव केला. ताका लागून हे मुखार आतां पणजे शारांत सगळे तरेचे येरादारी नेम मोडप्यांक तालावा फारीक करची पडटली. येरादारी संचालक राजन सातर्डेकार हांणी ही म्हायती दिल्या. पणजे सध्या 13 कडेन सीसीटीव्ही कॅमेराज चालू आसात. हेर कांय वाठारांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्यात, पूण थंय कामां चालू आशिल्ल्यान कॅमेरा सुरू करूंक नात. स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जाल्या उपरांत सगळे कॅमेरा सुरू जातले अशें सातर्डेकर हांणी सांगलें. राज्याच्या 7 मालांतल्या नुस्तेमारांच्या घरांचे सर्वेक्षण डीजीपीएस पद्दतीन करपाचो निर्णय गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान घेतला. डीजीपीएस सर्वेक्षण खासगी एजन्सी मार्फत जातली. हाचे खातीर दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान निविदा मागयल्या. बार्देश, फोंड्या, पेडण्यां, तिसवाडी, साश्ट, काणकोण आनी मुरगांव ह्या मालांत सर्वेक्षण जातले. दरेकी माला खातीर वेगवेगळ्यो एजन्सी आसतल्यो. वॉर्डा प्रमाण सर्वेक्षण करचे पडटले. खंयच्याय वॉर्डान नुस्तेमारांची कितली घरां आसात ताची म्हायती ह्या सर्वे उपरांत मेळटली, अशें जीसीझेडएमएचे वांगडी सचीव डॉ. लेविन्सन मार्टी हांणी दिल्या. ओडिशाच्या जगन्नाथपुरी देवळांत जानेवारीच्यान थारायल्ली ड्रेस कोड घालून वचपाक मेळटले. पिजिल्ल्यो जीन्स, स्लीवलेस कुर्ते, हाफ पॅन्ट, शॉर्ट्स अशे कपडे घालून येवप्यांक देवळांत प्रवेश दिवचे नात. देवळाचे धोरण उपसमितीचे बसकेंत हो निर्णय घेतला, पूण देवळांत कसले कपडे घालचे हाचेर आजून निर्णय जावंक ना. देवळाचो मान आनी पवित्रताय तिगोवन दवरप ही आमची जापसालदारकी अशें जगन्नाथ देवूळ वेवस्थापनाच्या मुखेल्यान सांगलां. देखून 1 जानेवारी 2024 सावन ड्रेस कोडाचे खरपणान पालन करतले. देवळाच्या सिंगदारांत तैनात सुरक्षा दळ आनी देवळाचे प्रतिहारी सेवक तांचेर नदर दवरतले. दिवचल मालांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत सध्या शेतां पिकपाचे वाटेर आसात. चालू म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन शेतकार कापणी आनी मळणीच्या कामांक हात घालतले. अंदू लागवडीच्या कामांक कळाव जाल्लो. तरी लेगीत हवामान संतुळीत उरलें जाल्यार अंदू समाधानकारक भात पीक मेळटलें अशी शेतकारांक आस्त आसा. विभागीय शेतकी खात्याकूय तसो विश्वास आसा. मुरगांव पालिकेचे हर्स व्हॅनीचो सांबाळ योग्य तरेन जायनाशिल्ल्यान ती मदींच बंद पडटा. ताका लागून गरजे वेळार खासगी अँब्युलन्स हाडपाक धांवचें पडटा. कांय दिसां पयलीं एका नगरसेवकाक तांच्या प्रभागांतल्या एका व्यक्तीची कूड मसणबुंयत व्हरपा खातीर अँब्युलन्सची गरज आसली, पूण ती मोडिल्ल्याचें कळटात तांणी ती स्वता पयशे मोडून दुरुस्त करून घेतली. मुरगांव पालिके कडेन 2 अँब्युलन्सी आसात. तातूंतल्या आदल्या अँब्युलन्सीचो चड वापर जायनाशिल्ल्यान ती परत मोडटा. दुसरी अँब्युलन्स वापरता पूण केन्नाय ती मोडटा. हे विशीं मुरगांव पालिकेच्या संबंधितांनी ह्यो 2 अँब्युलन्सी बेगीन सारक्यो करपा संबंधी पावलां उबारपाची गरज आसा, पूण हाचे कडेन आडनदर जाता. ताका लागून गरजे वेळार त्यो मेळनात. नोटबंदी वेळार लोकांच्या हातांत आयिल्ल्यो 2000 रुपयांच्यो नोटी आतां आदल्या काळान खंय तरी शेणटल्यो. सरकारान त्यो वापरांतल्यान काडून घेतल्यात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन लोकांक 7 ऑक्टोबर मेरेन बँकां कडल्यान 2000च्यो नोटी बदलपाक वेळ दिल्लो.
जर तुमकां अजुनूय नोटी बदलपाक मेळूंक ना जाल्यार भिवपाची गरज ना। तुम्ही अजूनही देशांतल्या 19 शारांनी 2000च्यो नोटी बदलपाक शकतात। देशांतल्या 19 शारांनी आरबीआयची प्रादेशीक कार्यालयां आसात। अहमदाबाद, बंगळुरू, बेलापूर, भोपाळ, भुवनेश्वर, चंदीगड, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जम्मी, कानपूर, कोलकाता, लखनौ, मुंबई, नागपूर, नवी दिल्ली, पाटणा आणि तिरुवनंतपुरम लोकांनी आपल्यो 2000 रुपयाच्यो नोटी ह्या शारांनी बदलून घेवं येता। हमास ह्या आतंकवादी गटान इस्रायलाचेर हल्लो केल्या उपरांत इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हाणें ताचेर परतो वार केला। ह्या भिरांकूळ झुजांत गाझा आनी वेस्ट बँक हांगच्या 700 परस चड लोकांक मरण आयलां जाल्यार इस्रायलांत 1100 परस चड नागरिकांक मरण आयलां। इस्रायलाच्या प्रधानमंत्र्यान उक्तेपणान आव्हान दिलां, झुजाची सुरवात हमासान केल्या पूण ते आमी सोंपयतले। मजगतीं जायते देश इस्रायलाक तेंको दिवपा खातीर देंवल्यात। ह्या देशांमदीं अमेरिका, युनायटेड किंगडम, इटली, जर्मनी आनी फ्रांस हांचो आस्पाव आसा। हमासाच्या हल्ल्याचो खर निशेध करून इस्रायला वांगडा रावपाचें ह्या देशांनी थारायलां। व्हाईट हाऊसान हे विशीं लेखी निवेदन जारी केलां। हमास सारकिल्ल्या आतंकवादी संघटनांक सोसून घेवचें ना, तांकां काबार करप गरजेचें आशिल्ल्याचें ह्या निवेदनांत म्हणलां। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटल्या उपरांत शरद पवार परतून एक फावट आपलो पक्ष घटमूट करपा खातीर बसका घेवपाक लागला। बीड, येवला, कोल्हापूर उपरांत दसऱ्याच्या दिसा पुण्यांत शरद पवाराची बसका जातली। शरद पवार हांची 24 ऑक्टोबराक पुण्यांत बसका जातली। फाटल्या कांय दिसांसावन महाराष्ट्रात चर्चेचे आशिल्ले राज्य मंत्रिमंडळाचो आनीक एक विस्तार घटस्थापने उपरांत जावपाची चर्चा सुरू आसा। दरम्यान ह्या वेळ जावपी मंत्रिमंडळ विस्तारांत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या आमदारांक संधी मेळपाची चर्चा सुरू आसा। येवपी मंत्रिमंडळ विस्तारांत अजित पवार गटाक एक मंत्रिमंडळ आनी 2 राज्यमंत्री पदां आनी केंद्रांतूय एक मंत्रिमंडळ पद मेळटले अशी खबर आसा। छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तेलंगणा हांगा आपलो पक्ष जिखतलो आनी राजस्थानात बरी संद आसा असो विश्वास काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन उक्तायलो। विरोधी गट एकवटीत आसा आनी 2024 वर्सांत जावपी लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाक अजापाचो दबको बसतलो अशें ताणें सांगलें। विरोधी फकत एकाच राजकीय पक्षा बरोबर न्हय तर इश्टागत, मक्तेदारी, अर्थीक आनी प्रसार माध्यमांकडेन लेगीत झुजता अशें राहुल गांधीन सांगलें।